आनी ट्रॅफिक वाडिल्ल्यान जो पेस नॅशनल हायवे आनी स्टेट हायवे PWDन घेवपाक जाय आशिल्लो टू कॉम्प्लिमेंट द ट्रॅफिक तो अजून पर्यंत तो पेस दिश्टी पडना. कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिपार्टमेंट्स वॉटर सप्लाय इलेक्ट्रिसिटी इज स्टील नीड टू बी इम्प्रोवाइज्ड. एट द सेम टाइम हायवेची जी कामां चालू जाल्या ते स्वताच्या कॉन्ट्रॅक्टराचे जे कोऑर्डिनेटिंग इश्यूज येतात ते लास्ट 15 दीस दिवाळीचे पयलींच्यान आमी समज धरलो जाल्यार दिस हॅज कंटिन्युअसली बीन कमिंग एज अ कन्सर्न फ्रॉम द रेजिडेंट्स ऑफ पर्वरी. आमचे पर्वरीचे रेजिडेंट्स आसात आर व्हेरी प्रो डेव्हलपमेंट अँड दीस पर्टिक्युलर फ्लायओव्हर वील बी अ बोन फॉर ऑल ऑफ अस. सो ताज्या खातीर जे इश्यूज येवंक जे लागल्या त्या विशयांचेर वी नीड टू एन्श्युअर दॅट देर इज अ स्मूथ फ्लो टेकिंग पीपल इनटू कॉन्फिडन्स. सो एक म्हणल्यार रोड वायडनिंग जे तांणी प्रॉमिस डेट केल्ल्यो त्यो अजून पर्यंत प्रॉमिस डेटी प्रमाणे जावना. आमी नवे रोड एक चोगम रोडा वयल्यान कनेक्टिंग टू वाटेर हांगा डेमेन दी गोवा जातकर देवती काडटकर तो रस्तो एक्सपर्टायट करपाक जाय. आमी हेवटेंतल्यान होली फॅमिली चर्ची कडल्यान स्कुला कडल्यान रस्तो घेतिल्लो तो बेगीन जावपाक जाय. होली फॅमिली जंक्शन आसा चर्चीचें तें ट्रॅफिक कंजस्टेड जाता तें जावपाक जाय. मागीर ट्रॅफिक पुलिसी कडेन उलोवन इम्प्लिमेंटेशन ऑफ द सिग्नल्स विजावीज मॅनपॉवर म्हणजे जो आमकां पुलीस जाय एट द होमगार्ड्स IRB नाल्यार पुलीस ट्रॅफिक टू मॅन दीज जंक्शन्स ते पळोवंक जाय. खुबशे एरियाज छत्रपती शिवाजी महाराजाचो स्टॅच्यू आसा तो रस्तो डिलेपिडेटेड जाल्ल्यान ट्रॅफिक खूब स्लो डावन जाता. अशे कितलेशेच एरियाज आसा वेर रोड्स नीड टू बी डन अप. आमी मुख्यमंत्र्या कडेन उलयल्ल्यान मागीर PC मुख्यमंत्र्याक डायरेक्शन दिल्लें की ताबडतोब हे घेयात आनी पयले करून दियात. पावस सोंपलो अजून पर्यंत हे रस्ते चालीक लागना आनी ताज्या खातीर खुबशे जाग्यांचेर वी आर फायंडींग दीज प्रॉब्लेम्स which is not only causing problems for our locals but also people traveling from north to capital city. जातूंतल्यान ट्रॅफिक टायम जो लागला तो भरपूर लागता. थोडो आमी सोसूंक शकता पूण बियॉन्ड कॅपॅसिटी गेली जाल्यार त्रास जाता. आनी आतां ज्या तरेन सिजन ओपन अप जावंक लागला आनी टुरिस्ट येवंक लागल्या तेन्ना हो म्हयनो आतां नोव्हेंबर आनी डिसेंबर अप टू जानेवारी वील बी विथ हाय वॉल्यूम म्हणजे ऑलमोस्ट 3 times the minimum traffic what is there today. ताज्या खातीर ही येवजण घेवन रोड्स वॉटर इलेक्ट्रिसिटी सिवरेज ट्रॅफिक मामलतदार जे कोऑर्डिनेटिंग ऑफिसर्स सगळ्यां कडेन घेवन जॉयंट रिव्ह्यू घेतले आनी व्हेरी क्लियरली वी हॅव टोल्ड देम that within this time frame they have to see that before December 5th they have to complete all these things which are becoming concern for people who are traveling across.